मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक देव बरो दीस दिव म्हणून आमी मागता आनी सांगत आस ह्या मिसाच्या बलिदानाक आनी 8व्या दिसाच्या ह्या नोवेनाक तुमकां बरो येवकार आमी मागता. फाटल्या 7 दिसांनी आंतरीक सुटके संबंधी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करीत आमी आयल्या. आयची देवस्तुती आमकां आमी सुटका सोडलेली म्हूण कशें कळचें म्हणलें समजूंक उलो दिता. देखून आज पेल्याच्या मोगांत जी अशी सुटकेचे वाटेर पावशी म्हणल्या विशयाकाल आमचो नियाळ आमी करतल्या. मोग एक विंसवण, मोग बंदड न्ही, कोटे न्ही, बगार एक विशाल हितल. रोमाकारांक बरोवन साम पावल म्हणटा एका वर्त्या मनशा पासून मोरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो, पूण नित्यवंत मनशा पासून ससारायन मोरूंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. रोमाकारांक पत्र अवस्वर 5 वोळ 7 आनी 8. ह्याच देखून मोग एक विंसवण म्हणयत. आमची स्थितीगत कळीत आसुनी क्रिस्तान जीव दिलो तर ती ताची अखंड विंसवण ससय. आमी आत्मीक जिणेच्या झुजांत जिखचे वाटेर आसाव म्हणल्याचे लक्षणच पेल्याचो मोग. मनीसनी जाय की सुटका अनुभव केल्लो म्हण कळचेंच तो ताच्या सांगात्यांक ल्हान भाव भयणीक कशें चलयता हाचेर नक्की जाता. कित्याक मोग म्हणजे आपणाकच खाली करचे आनी सुटका जोडलेल्यांक मात्र संपूर्ण साध्य. पेल्याच्या मोगांत कितलो मुखार पावल्या ताचेर होंदून आमी सुटकेच्या वाटेर आसाव म्हूण समजूं येते. आयच्या दिसा देवाचे आनी पेल्याच्या सेवेक समर्पीत चिणयेद्वारी देवाक आपणाकच भेटोवन दिल्ल्या सर्व धार्मीक भाव भयणी आनी याजकां पासत आमी मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. Wakti muci nawi makta Tuhan dan ci mut kata sarasa Cikai muci nawi tumi makta Tin bapa tau tuka makun darta Ika muna ika kalsarsa Tuci nawi sumya ami haya Bau bui che mukha meli Chisu tusu matu sangat buktan Ika muna ika karsar Tuci nawi sumya ami haya Bau bui che mukha meli Chisu tusu matu sangat buktan बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्मृती ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो हे पवित्र एवकारिस्तांत फावो ते परीक वांटो घेवच्याक सर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सर आमी सांगात म्हणया हांव पातकी सर पदां आनी तुमकां भाव भयणीनो सारून सांगता मनाची तोंडात उसारो वायच्या देवानी बरें सगळो आमी जायती पातकां केल्यात उमसो अपराध
Humuso अपराध Humuso गोड अपराध यापासून सगळ्या देवतांनी बघतात आणि तुमका भाव बहिणीनो म्हणजे कधी आमच्या सुरेश प्राणी विनंती करत प्रार्थना सोपदी दा देव आमची काकूत करो आणि आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो Sumia kakut Sumia kakut Vista kakut Vista kakut Sumia kakut प्रार्थूया प्रिथीच्या बापा जेजूच्या बोपोईत नावाक आमी मान दिताव आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजताव ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गांत तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली ह्या संतसाची संपूर्ण बर्थी जोडो आमकां फावय म्हूण आमी मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रात्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वचप साऊल दोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो दाविदी दोलींतलो भायर सरलो आनी साऊलाक उलो मारून ताणें म्हळें राया म्हज्या धनिया साऊलान फाटीं घुंवन पळयलें आनी दाविदान साश्टांग पडोवन ताका नमस्कार केलो दाविदान साऊलाक विचारलें दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगतात त्या मनशाचीं उतरां तूं कित्याक आयकताय सर्वेस्परान तुका ते दोलींत म्हज्या हातांत घालो तें तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें हांवें तुका जीवशी मारूंक जाय म्हूण थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो हांवें म्हळें हांव म्हज्या धनयेचेर म्हजो हात उबारचो ना कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त म्हज्या बापा पळय तुज्या दगल्याची देग म्हज्या हातांत आसा तुज्या दगल्याची देग हांवें कातरली तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना देखून म्हज्या मनांत कांय वायट वा घात ना म्हूण तूं दुबावावेन वळखून घे हांवें तुजे विरोध पातक करूंक ना तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास मांडताय दाविदान साऊला लागीं हीं उतरां उलोवन जातस साऊलान म्हळें म्हज्या पुता दाविदा हो तुजो ताळो आनी साऊल व्हडल्यान रडूंक लागलो ताणें दाविदाक म्हळें तूं म्हजे परस चड नितिवंत कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलें आसता तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें तूं म्हजे सवें कितल्या बऱ्या तरान चल्लाय म्हूण आज तुवें दाखोवन दिलें सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातांत घालो जाल्यारय तुवें म्हजो जीव काडलो नाय कोणाय एका मनशाक आपलो दुस्मन मेळत जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वचोंक दीत जे तुवें आज म्हाका केलाय ताचें इनाम सर्वेस्पर तुका दिवं तूं खरेंच राय जातलोय आनी इस्रायेलाचें राज तुज्या हातांत तीर रावतलें म्हूण हांव जाणा देखून सर्वेस्पराच्या नांवान सोपूत घेवन म्हाका भासदी की तूं म्हजे संततेचो नाश करचो नाय आनी म्हजें नांव आनी म्हजें कुटुंब नपैत करचो नाय देवाचें उतर हें
खातीर कितले बरे कितले सोबीत. माथ्यार फालक्या खडा वयल्यान वावत्या आरोनाच्या खडा वयल्यान ताच्या वस्त्रांच्या गळ्या भरल्यान वावत्या सुगंधेला सारके ते भाव भयणीसर एकामेका एक पोटांची येता. पळया ते कितले बरे कितले सोबीत. सियोन पर्वताचेर देवून येतेल्या हिरमोनाच्या देवा सारके देव कित्याक थंयसर सर्वेस्पोर आशिर्वाद घालता आनी सासले जिवीत दिता. भाव भयणीसर एकामेका एक पोटांची येता. पळया ते कितले बरे कितले सोबीत. भाव भयणीसर एकामेका एक पोटांची येता. पळया ते कितले बरे कितले सोबीत. Alleluia, 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 alleluia. Maghito siva tuzo, tuka to manalo. Dai tuve vitsun kaढलो, Tulo viasoljanso Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वर्त. शास्त्र्यां भितरलो एकलो आपले सवाल सोमा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगा लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवन वेताना सोराच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नाग आयलें, ताका मारन गायी केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन सलतेस रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन सरलो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक सामारियाकार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन सुरसुरलो. लागीं सर ताच्या गायांक तेल आनी वायन वतून ताणें तें बांदलें. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसून एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसरे दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय तें पाटी येतना तुका हांव फारीक करता. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें,
वस आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हे वकानी तुका क्रिस्ता. बळका जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आसलो एक काळ तो ल्हान कोलवांच्या घरांत संतोशान जियेताली. सगळ्यां एकाच कुडांत न्हिदतालीं. व्हडली एक मांद्री आनी सगळ्यांक एकूच वोल. वद्यान रात जाली म्हणटना एकल्या सोपाय आनी एकल्याच्या मांड्या वयर, एकल्याचो मांडो आनी एकल्याच्या आंगा वयर एकलो दक्षिणेक लोळोन गेलो तर आनी एक उत्तरेक लोळोन येताली. पूण सकाळीं इल्लेशें येवं जालें म्हणटा आसतना थंयसर एका वलीक झगडें. एकलो एका पोंताची एका वलीचें पोंत व्हरतना आनी एकलो आनी एका ह्या वलीचें आनी एक पोंत व्हरतालो. पूण मोदें आसलो सुसेगाद घर येतालो तो सेफ. वय मोगाच्यानो आसलो एक काळ रजा आयली म्हणटा आसतना भुरग्यांक कळनातली माझ्या संतोश आबागेरेचें, व्हडले मागेरेचें, मौशेगेरेचें, बाप्पूगेरेचें सगळ्यांनी इसाचें आसलें. पुता तूं आबागेर गेलें गे, कसो आसा आब, इसारला म्हूण सांग. वय मोगाच्यानो पूण आतां कितें जालां, कितलीं वर्सां जाल्यां शेजारचीं कोण आसत म्हणून आमकां गोत्तू ना. 2-3 माळयांचें घर, थंयसर 20-25 रुमां आसचीं, फकत 2 वा 3 आनी तांकां पळोवंक 3 वा 4 पेटी. आनी गेटी वय थंयसर एक बोर्ड आसा, बिवेर ऑफ डॉग्स, नाय गाडी वे एच्चरिके. तांकां सांगा दिवचो त्याच पेटयांनी. वय मोगासोन आसलो एक काळ, कितली पुरासां जावं दी, कितलो वेळ जावं दी, आवयच्या हातांतलें जेवण जेवचें म्हळ्यार कळनातली कोशी. तिणें रांदिल्लें ती चटणी जावं दी, वा लोणचें जावं दी, सार जावं दी, मांस जावं दी, आनी तें जावन आसलें बेस्ट. खंयच्या रेस्टॉरंटाक की तसलें जेवण तयार करूंक जायनातलें. पूण आतां इल्लो वेळ जालेंच, तुवें रांदिल्लें तूंच जेव, म्हाका वेळ जाता म्हणून जायतीं हॉटलाक वचून जेवलीं आसात. आनी तरणी तरणाटी जोडी जाल्यार तांकां वेळ ना आनी तांकां सारकें रांदूंक कळना. एक पटी रांदिल्लें तशेंच रांदिचें तर ती रेसिपी दुसरीच जाता. तशें सांज जाल्ली म्हणटा आसतना मेरावांनी गेल्ले बरीं, बायल गो भुरगीं सगळ्यां रेस्टॉरंटाक येतात. वय आसलो एक काळ मोगाच्यानो, आज वापरली वस्त फाल्यां परवां हप्तो म्हयने वर्सां जालीं थिंच वापरतालीं, कित्याक थंयसर आमकां रिपेर करूंक जातालें. पूण आतां यूज एंड थ्रो. आज वापरली वस्त फाल्यां नाका. मार्केटीन कितें लेटेस्ट आयलां तें आमकां जाय. तशेंच जालां आमचो आज संबंद, मनशा संबंद. वांजेल म्हणटा मोगाच्यानो, आमी हेरांचो मोग करूंक जाय. आयकोंक बारीक कशी जाता, आमी हेरांचो मोग करूंक जाय, तें आमकां न्हय, तें हेरांक. तुमी हेरांचो मोग करूंक जाय म्हणून जायते पटी आमी चिंताव. जर तर आमी देवाच्या उतरा प्रकार चल्ल्या, खंडीत जावन हो मोग न्ही जाता, हो फटकिरो मोग न्हय. आज पेल्याच्या मोगांची अशी सुटक्याच्या वाटेन चलशी म्हणलो आयचो हो विशय आमच्या जिवितांत कोरो जाता. आनी जायत्यांनी हो नीज म्हूण दाखयला. केरळाचो बिस्प जेकब मुरिकन हाणें आपणाची किडनी दान करणं हें नीज जाता म्हणून सांगून दिला मोगाच्यानो. बिस्प जेकब मुरिकन देवाच्या उतरान आनी मोगान प्रेरीत जावन 2016 जुनाच्या 1 तारखेर ताणें आपणाची किडनी एका हिंदू भावाक दान केली. 30 वर्सांचो सूरज एका दुबळ्या हिंदू कुटुंबांत आयिल्लो. तो आपल्या पती आनी आवय सांगाता जियेतालो. 2014 इसवेंत एका विकाळ
जीवदाळेन ताका सापले वरी ताची दोनी किडनी फेल जाली आनी 2016वें वर्स पापा साहेबान दयाळाचें वर्स म्हण पास जालें आनी ह्या वर्सा ह्या बिस्पान कितें तरी एक दयाळाची करणी करी जाय म्हूण एक गट निर्धार घेतलो आनी आपणाची किडनी तो दान करतलो आनी कोणाक चड गरज आसा जातकात पळयनासतना कोणाक गरज आसा म्हणून ताणें आपणाची किडनी दान केली वैमोगाच्यान 2009 इसवेंत बाप चेरामेल हाणें पयलें आपणाची किडनी दान केली एका हिंदू भावा खातीर आनी ही किडनी दान केल्या उपरांत ताणें एक किडनी दान कोर्सो संस्थो स्थापलो आनी हाचे मुखांत जायते प्रेरीत जाले आनी आज म्हणसर सेंबरा वयर लोकांनी तांची किडनी दान केल्या आनी तांचे पैकी सबाज जण जावन आसात याजाक आनी धर्म भयणी वैमोगाच्यान ही सगळीं देवाच्या मोगान प्रेरीत जाल्ली न्हय गी वयर दिली दश्टांतां मोग विंसोन म्हणलें आमकां समजता तांकां कोणेंच बळ करिनासतना स्वखुशेन देवाच्या मोगान बरोवन तांणी विंसोन केल्या आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें बऱ्या समार्या घराची ओपार थंयसर त्या वाटसुऱ्याक सोरांनी मारले आनी जें कितें ताचें तें आसलें सगळें वेलें आनी थंयसर ते एक जण थंयसर पाशार जाले याजाक आनी लेवीत आनी बऱ्या समार्या घार आनी दोगांनी कितेंच गन्य करिनासतना ते तांच्याच वाटेन सोलोन गेले पूण तिसऱ्यान थंयसर विंसवून केली तो सुरसुरता मात्र न्हय तो एक मेट मुखार काडटा ताचें तें आसलें तेल आनी वायन कान ताचे गायी बांदता ताका चिंतूंक वेळ नातुलो थंयसर तक्षण तो विंसवून करता मोगाच्यान ह्या समार्या घरांत थंयसर जायते पंथवन आसले थंयसर सुलाभ नातलें वांजेल म्हणटा सोरांनी ताका मारलो म्हणटसतना ती वाट सोरांनी बरोवन आसली आनी थंयसर ताका डेंजर आसलें आपाय आसलें पूण खंयच्याकच तो लेखी ना तो मुखार सरता तो एक बरी विंसवण करता दुसरें पंथव जावन आसा ताका थंयसर खर्च आसलो त्या वाटसुऱ्याक थंयसर गाय जाल्ले आनी हो तेल आनी वायन घेवन ताचे गायी बांदता मात्र न्हय ताचें तें आसलें ते खात्या वयर तो ताका छत्राक व्हरता आनी ताचो वेळ ह्या मनशा खातीर वापरता मात मोगाच्यान दुसरे दीस परत येता आनी म्हणटा 2 रुपयाची नाणी दिता आनी म्हणटा जर कितें तूं ह्या मनशा खातीर तूं आनीकी करसिताय म्हाका सांग परत हांव तुका फारीक करतलो वय आमी हांगासर आयल्या आमी जायतें दान करता आमचे ते पयशे आसात पूण हेरां खातीर कितलो आमी वेळ विबाडता आमच्या बोंतोनी जायती पिडेस्त आसात प्रायवंत आसात तांचे खातीर कितलो वेळ आमी करचिता आमची आवय बापूय जावं पुरो ती आज आश्रयांत आसात तांचे खातीर वेळ कितलो आमी वेळ वापरता वैमोगाचेर आमी आमकांच विचारूंक जायलें हें एक प्रश्न आनी मोगाचेर तिसरें जावन आसा हो समार्या घार कितेंच इनाम अपेक्षिनासतना सेवा करता समार्या घारांनी सुदेवा मदीं थंयसर जायतो फरक आसलो समार्या घार जर तर एका बांयचें उदक पियेतालीं तर जुदेवा त्या बांयचें उदक आपडनातलीं जर तर एका वाटेन ती सोलोन येतालीं तर जुदेवा आनी एकच वाट धरतालीं आनी कीळ दितन ह्या मनशां पळयतालीं आनी ह्या वेळा जुदेव ह्या समार्या घाराक मेळटा ताची सेवा करता फाल्यां कितें जायत म्हूण तो चिंतिना पोत बरो जावन तुवें म्हाका बरें केल्ल्याक आसपो तें केल्ल्याक तुजो उपकार जालो म्हणत गी वा ताच्या तोंडार शिंपी उडयत गी म्हणलें कितेंच चिंतना मोगाच्या न्हू बगार हो एक विंसवण करता ताची सेवा करता आमचे मदें कितलीं जाणां ह्या बऱ्या समार्या घरा बरीं इनाम नासतना हेरांची सेवा करूंक तयार आसा जावं पुरो जायते पटी एक्सिडेंट जाता वय आजचें फॅशन जालां
एक्सिडेंट जाले तक्षण आमी फोटो काडली आनी वॉट्सॅपार थंयसर आमी धाडले. पूण ह्या सामार्या घरा बरी आमी मुखार वचून एक मेट मुखार घेवन हेरांक कुमो करूंक तयार आसांगी. वय पयल्या वाचपांत दाविदाक सावलाचो जीव काडूंक संदर्भ आसलो. पूण हो एक विंसवण करता. देवान मागलेल्या मनशाचो जीव काडचो ना, ताचेर हात उबारचो ना म्हणून एक दृढ निर्धार करता. फकत ताच्या दगल्याचो एक कुडको खान ताका दाखयता. वय म्हाका तुजो जीव काडूंक संदर्भ आसलो, हांवें तशें करूंक ना. एक बरी विंसवण केली म्हणून थंयचो तो दाखयता. वय मोगाच्यान जेजून आमकां हेरांचो मोग करूंक आपयला. आनी एक व्हरतो उपादेस हेरांचो मोग केल्या वरी आमी कितें जोडटा म्हणून देवाचें उतर सांगता. हेरांचो मोग केल्या वरी आमी देवा खाल जाता म्हणून हेब्रांव बरयल्या पत्रांत सांगता. हेब्रांव बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 अवसर 9 म्हणटा, ताचें उतर पाळटल्या समेस्तांक ससनेचें जिवीत मेळटलें. आनी की जायतें थंयसर बरेंपण दाखयलां. जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 2 अवसर 10 म्हणटा, आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता, आपूण दांटोन पडत म्हणलें ताका भिरांत ना. आनी आमकां हर एकल्यांक हो उजवाड मेळ्ळा मोगाच्या न्हू. जर तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या तर नंतर आमी काळोखांत चलचीं मनशां जावन आसात. वय काळोख वता आमकां आमचें पयन मुखार सरूंक आमकां सोडिना. आमी आपटोन पडटा, पूण उजवाडाचीं मनशां जावच्याक देव आपोवणें दिता. आनी दुसरें जावन आसा, आमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत तुमी देवाचे जेजूचे शीस जातल्यात म्हणून जुवांचो वांजेल अध्याय 13 अवसर 30 आनी 5 आमकां सांगता. वशुभ परगट करचें काम फकत ह्या जागांचे वा धार्मिकांचे न्ही, आमकां आमचे हर एकल्यांचे जावन आसा. आमचे हर एकल्यांची जबाबदारी जावन आसा. फकत उतरांनी न्हय, भागार करण्यांनी आनी करण्यांनी केल्ली आमी आमच्या करण्यांनी दाखयल्ली देवाचें काम आनी की चड बोळ जाता आनी ताका चड जडाय आसा मोगाच्या न्हू. आनी तिसरें जावन आसा, भियातावन सुटका मेळटा हेरांचो मोग केल्ल्या वरी. जुवांचें पत्र पयलें पत्र अध्याय 4 अवसर 18 सांगता, मोग आसलेले कडेन भिरांत ना, संपूर्ण मोग बें दांडयता. मोगाच्या बिया वरवीं आमचें जिवीत देसवाड जाता. आमच्या जिवितांत बरेंपण मेळना. बऱ्या वरवीं सारचें जिवीत दोनीनी पांय दवरले बरी. आमी पडटा गी वा वाचता गी म्हणलें सदांच आमकां बें आसता. आनी जायते पटी हेरां आमचो मोग करता गी म्हणलें आमकां बें आसता. पूण जर तर आमी पयलें हेरांचो मोग केल्यार हें बें आमकां आसचें ना. हय एक रयत आसलो. हर एक वर्सा ताका बेस्ट फार्मर म्हणलो एक अवॉर्ड मेळटालो. तो इनाम जडटालो. एका वर्सा परत ताची इंटरव्यू घेवंक आयिल्ले. आनी ह्या रयता थंय कितें गी विचित्र आसा म्हणून तांकां कळ्ळें. जायते सवाल केल्या उपरांत आनी विचारतना तांकां कळ्ळें हो रयत आपल्या भाताचें बी हेरांक तो वांटून दितालो. आनी पत्रकारान विचारलें हें कशें साध्य? तुवें हेरांक दिल्ले वरवीं आनी येवच्या वर्सा वा गेल्या त्या आनी मुखल्या वर्सांनी तुका तुजे मुखार ते कॉम्पिटिशनाक रावतले अशें कशें बरें न्ही म्हणालो. देखून हो रयत म्हणालो हांवें हें केल्ल्या वरवीं म्हाका जायतें बरेंपण आसा. हांवें म्हजें बरें बी हेरांक दिल्ले वरवीं थंयसर बरेंपण आसा. कशें? हेरांनी सुमाऱ्याचें बी तांच्या गाद्यांत ओंपलें तर आनी तें पिकोवन मागीर ताची फोल तें पाड बी म्हज्या गाद्यांत पडलें तर म्हजें सुमाऱ्याचें जाता. पूण हांवें बरें दिल्ले वरवीं तीं बरें ओंपतात आनी म्हज्या गाद्यांत ती थंयसर बरें जाता. जर तर सुकोवन म्हज्या गाद्याक तांचें बी पडलें तर तें सुमाऱ्याचें जायना. भागार बरेंच मेळटा. वय मोगाचें न्हू. क्रिस्ती जिवीत अशेंच जावंक जाय. आमी हेरांचो मोग करूंक एक विंसन करता आनी आमी हेरांक मोग कितें म्हणलें शिकयता. केन्ना आमी हेरांच्या जिवितांत प्रभाव घालता.
तेन्ना आमचें मोल चडटा, आमकां गौरव मेळटा. आनी हेंच आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या वेळा जेजू आमकां शिकयता. जर तर तूं मोगांची येशी, तूं सुटकेच्या मेटांनी चलताय. वय मोगाच्या न्हू, आमकां हर एकल्यांक तिजून दिवचो उलो जावन आसा. वचू आमी हेरांचो मोग करून सदांच ताच्या वाटेन चलच्याक जाय जाल्यार करपा तसो जेजू बाळोक जेजू आमकां फावो करून दी आनी आमचें जिवीत आशिर्वादीत करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळे मागया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनात आम्ही तुका दिवासता. तुझ्या उदार पवनान तुवें आमकां दिलाय उडोवन आम्ही तुका भेटयता. तुवें दिलो मुशा वावरान केलो तो जिविताचो उडो आमकां जातलो. तुवें दिलो मुशा वावरान केलो तो जिविताचो उडो आमकां जातलो. ससनाच्या ससना देवाचे, ससनाच्या ससना देवाचे, ससनाच्या ससना देवाचे, ससनाच्या ससना देवाचे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपद देवा बापाक मानतात तें जावन मागात. हें तुमच्या तंटलें बलिदान आपल्या मनाच्या मेमीक आनी आमच्या केपोवपाच्या देवाक सरसपोर म्हणून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बासयलां. तो ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां ओबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरात उभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासोया. वर्षी आमी करून फावो. सर्वेस्पोरा पवित बापा, सपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सरकाळीनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वचनेची तुका कसलीच गस ना, तरी तुका आमी दिन वाचता चलया. हें तुजेंच आमकां आनीक देणे. आमच्या दिन वचनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबा तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें गीत निरंतरी गायता. पवित्र 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 पारासो सर्वेस्पोतो सरकारी संसार बला तुझ्या वैभवा. वसकी तुका वसकी तुका वसकी तुका जय 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 जय. वसकी तुका सर्वेस्पुराचे नावे येता ताका जय. वसकी तुका
बापा कोरोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सिम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक पळयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कोड तुमचे पासो समर्पणची. तेच पर्यंत जेव्हा जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशा पासो तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good pargatuya. Jesus mero, Jesus jivasala, Jesus novya yetolo. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविता सोडून आनी सोडण्याची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेजता. पवित्रत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितम्याचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, लोबेस पावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर अंतरल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुकामोळ पळोवंक फावो कर. आमो समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. ओमकार मरे देवाची मेळ संगती, भगवंत जुजयती सपती, भगवंत धर्मत आनी सर्व खाळें तुका माणवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. हेरांचो मोखन आनी सदांच सरुणेच्या वाटेन चलच्याक जेजू आमकां ताचें बळ आनी सदांच कृपा दिवन दी आनी सांगात सर आमची मागणी ताचे मुखार दवरून ताणें शिकयले मागणे सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं, तुजे कुशी सहकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां कोण वायट सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितां सहज काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्यक्तल्यान आमकां तुजे उदर काकुळतीन स पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो. तुमचे सभे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावं एकामेका शांती दिवया.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसारचे पाप करता ती आनी आमकां हर एकल्यांक मोगान जेवच्याक आपोवणे दिलेली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तुमची बरेंची मुखार फोवना पूण तुज्या उतर 지위팀 지우다 비용티 수며 아리단 무지박을 지위다 소로다 인디 소미야 아니 부모지다을 지위팀 지우다 비용티 수며 아리단 무지박을 지위다 소로다 인디 소미야 아니 부모지다을 प्रार्थया. प्रतिवन बापा तुज्या पुताच्या नांवान मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें. हे तुज्या मोगाचे येवच्याने पासत ह्यो दिन आसनेचो यज्ञ संभ्रमोन जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांची यो आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गा तुका ससना वाखानू आमकां फोय म्हूण आमी प्रार्थिता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्व आमी उबे रावया. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा समी. जेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सो तरांच्या गजांनी तो मनशां पावलो. पिडागून खंय दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. ननरां शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या गजांनी तो पावता. प्राकासो जेजू म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमची मागणी इरादे जेजू मुखार दवरया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. जें कितें आमी आमच्या कुटुंबांत आशेता तो सुबाळो जेजू तें पूर्ण करून दी म्हूण मागया. तशेंच आयचे दिसा प्रत्येक जावन सर्व ह्या जागांनी धर्मीक वचत मागता आसतना तांच्या जिवितांत जे कितें ते कश्ट भोगतात ते धैर्यान फूट करूंक आनी तशेंच सदांच जेजूच्या मोगांत रावच्याक जाय जाल्लें बळ कृपा तो सुबाळो जेजू तांकां फावो करून दी म्हूण मागया. हे भाग्यवन जेजू बाळका तुजी स पदव्याच्या पितरांक आनी तुजो हात बेसावन देव उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मातेल्या सगळ्यां दायेन आय आनी तुज्या बेसावणी बर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमांबरे करपें बरले समी तुजे संगाता आसत्राय मी तो तुस देव आनी सदैव फौजा कुशीचें जेजो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमांबरे करपें बरले समी तुजे संगाता आसत्राय मी तो तुस देव आनी सदैव फौजा कुशीचें जेजो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमांबरे करपें बरले समी तुजे संगाता आसत्राय मी तो तुस देव आनी सदैव फौजा कुशीचें जेजो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. मागीर बावपा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या
जेजू बाळका आमचे बेसांव गायक आमचे महिमा बाबा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव गायक आमचे मागणे महिमा बाबा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव गायक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे या जपांच्या जेजू बाळका तुझ्या मुखासर पडून आमी मागता तुजे इतलें बेरमतीन बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे पयले कश्ट निरासपण तुजी कुमोक आनी तुजे जगन आमकां दाय बापान पळयतात मी सांगता बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकारांचो उदास कान हे घडी मौन रावून ताका अर्गां दिवया. सर आमी सांगता म्हणया ए बो उदा बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. सुरेस्पो तुमचे सवे आसो. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वय तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सभेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना.